दीस बुधवार ऑगस्टाची 5 तारीख 2026. मोरयेच्या महामंदिराचे समर्पण. पहिले मसाप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 31 वळ 1 ते 7 पर्यंत. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर, हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तलवारीन मरनासता उरलेल्या लोकांक अरण्यान बगसणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वता. पयस तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयतां. इस्रायलाचे आंकवारी, हांव तुका परतून बांदतलों आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं श्रृंगारीत जातलें आनी तुजीं घुमटां घेवन उत्सव सर्येंतल्या सवें नाचूंक भायर सरतलीं. समारियाच्या दोंगराचेर तूं परतून दाखमळो लायतात तीं ताचीं फळां खावंक पावतलीं. वय, येतलो एक दीस आनी त्या दिसा पार्यागार एफ्राईमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा, सियोनार चडून वसुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा सरशीं वसुया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासून बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां पासत ताळो उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपल्या परजेची, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन जेरेमिया 31 10, 11 ते 12 AB आनी 13. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जनांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या कालावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटायिल्लो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळता तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणटा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताच्या प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं जियेतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. तेदवां युवती आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरीत जातले. तांचे रुदान संपवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलों. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशें हांव बुजयतलों. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 15 वळ 21 ते 28 पर्यंत. जेजू गेनेझारेतांतलो भायर सन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कानानगान स्त्री मुखार आयली आनी बोब मान ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून बोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाण सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडलां. ती ताचे मुखार येवन सोंप पडोवन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव.
पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्याक दिवचो समानी. ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंडे कुडके खातात न्ही. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, वर्तो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बाये, वर्तो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. जेजूची ही उतरां कानानगार स्त्रियेक सांगिल्लीं. असलीं उतरां आमकां आयकूंक साध्य आसा गे. जर आमचो भावार्थ खडपा बरी घट आसा, ते दाळा आमकां जेजू तावन ते स्त्रियेक उल्लेख केल्लीं उतरां आयकूंक मेळटलीं. आमी कसो आमचो भावार्थ घट करचो? देवाचें उतर आमकां बापा सरशीं व्हरता आनी त्या उतरा प्रकार जियेल्यार आमचें जिवीत सर्वांक प्रेरणाचें जाता. दुसऱ्यान पवित्र सभेन घडलेले साक्रमेंतांत देवाचे कृपेंत वांटेली करतात आनी आमकां कृपेन भरतात. ही कृपा आमकां जेजूच्या गोपांत हाडटा. पवित्र येवकरिस्त आमकां जेजूची जिणी जियोंक आपोवणें दिता. केदाळा आमी सर्वेस्परा खातीर उंडो मोडटा, काल्स ओपून दिता, ते दाळा आमी जेजून कलवार दोंगरार भेटयल्लें बलिदान भेटयता. ह्या आमच्या भेटवणे वरवीं आमी क्रिस्तांव जाता. आमी क्रिस्तांव जातना आमी धन्याच्या मेजा तावन पडलेले उंडे गुडके खावंकू सयत पाटी सारना. तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर जेजू बापाक अर्गां दिता. देवाच्यो वाट्यो आमच्या चिंतना प्रमाणे नात, पूण देवाच्यो वाट्यो केन्ना यशस्वी. पापा फ्रांसिसान आपल्या जल्मा दिसा दुबळ्या धाकट्यांक आपल्याच मेजार जेवण दिलें. निमाण्या ब्रेस्तारा अनाथांचे, निर्गतिकांचे पांय धुले. जेजून स्वता कश्ट सोंसल्यात आनी वजन वयलां. जिणेंतले कश्ट आनी वजन आमकां सुकोवंक साध्य ना. देव आमचे जिणेंतले कश्ट काडिना, पूण ते हाळू करूंक आमच्या संगता तो समकता. जेजू तावन शिकल्यार आमचें वजन हाळू. बोळें आनी खालतें काळीस आसलेल्यांक मोतीन समाधान आसता. आधुनीक काळाच्या जिवनांत दोडू आनी नांव जोडूंक धांव विशय वाकावूक आसना. जेजून आमकां दिवचो विशय हे जिणेन मात न्ही, सासणाचो विशय आमकां मेळटलो.